शेतकरी संघटनेचे शेतकरी येयल्ले आहा हांगासर आमी शेत करता. म्हजें नांव गणेश कोरगांवकर. हांव आतां शेतान येवपाक भायर सरलो म्हणल्यार आतां शेतान येतरे जाल्यार सगळी आमची वाटेक घाण केल्ली आहा. ती वाटेक घाण केल्या ते मातशें अरेंजमेंट करपाचें. कित्याक आतां घाण कोणी गेल्या हांगासर एक्झिबिशन घातलेलें आहा. एक्झिबिशनान तेंच्यांनी थंय वर्कर्स खूब आहा. म्हटल्यार म्युनिसिपालिटीन जावं ते एसोसिएशनान जावं हेल्थ केअरान हे घेवपाचें तेंचे अरेंजमेंट करपाक जाय आसलें. टॉयलेट थंय कमीत कमी 10 तरी टॉयलेट जाय आशिल्ले. आतां हें जालें मागीर परत मुर्डेश्वर जात्रा आहा. मुर्डेश्वर जात्रेक 1000 लोक येता. हांगा पार्किंगूय करतात. मागीर कोण कोण बाटल्यो उडयतात. थोड्यो कोवच्यो आसता थंय घेतात. हांव आतां अळसाणो लावपाचें आहा. ते अळसाणो मागीर आमचो लावपाक आमकां थंय लॉस जातलें. कांय करून फायदो ना. तेन्ना तेंचे सगळें अरेंजमेंट करपाचें. पार्किंग करता आनी पार्किंग करून तेंकां थंय टॉयलेट बाथरूम टॉयलेट रेडी दवरपाचें. टॉयलेटीचो तेंच्यांनी बंदोबस्त करूंक जाय. कित्याक जाल्यार ते अंडर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर जाल्ली आनी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान एग्रीकल्चर लँडान तेंकां अलावड ना कमर्शियल एक्टिविटीज करपाक. आनी ही आमची दुसरी शेतकार. सो आतां कितें प्रॉब्लम क्रिएट केला तेंच्यांनी तुमकां? प्रॉब्लम क्रिएट केला म्हणजे आमी आतां वयता तेंकां सगळे कडेन वयता थंय घाण केल्ली आहा. पांय घालपाक कितें घाण केला? टॉयलेट केल्या. टॉयलेट केल्या आनी कचरो उडयला सगळो. थंय करूंक फावनायचें. आतां कितले दीस जाले? आतां अरावंड 3, 4, 5 दीस जाले. आनी ते 8 दीस आसतले खंय. हांव तें चवकशी करून येयलो. एक्झिबिशन आहा पळय एक्झिबिशनाक सांगलां आनी 8 दीस ते आसतले म्हण. टील 24th म्हणटा ते. थंय मॅसेज आयली टील 27th आहा. अरावंड ते 100 वर्कर्स आहा. 100 वयरूच आसतले. तेंचे मातशें अरेंजमेंट करपाचें. टॉयलेटीचो बंदोबस्त करपाचो आनी हांव काय तिकडे हें करीन मागीर हांव आमचे हेका अडचण करपाची ना. आमी काम करता तेका. प्रणिता मांद्रेकर. म्हाजें हांगासर शेत आहा. शेतान हांगासर वचोंक वाटेक सगळी घाण करून ठेयल्या. आमकां तेंचे कांय प्रॉब्लम ना. पूण तेंच्यांनी कितें तें आपले वेस्ट जावं कितें जावं आपल्या जाग्यान उडोवपाचें. आमच्या हांगासर येवन उडोवपाचें ना. आनी दुसरें संडास बीन येवन हांगा करता ती. तेन्ना हांगा येवन तेंकां थंय तेणी अरेंजमेंट करपाचो नाल्यार तेंच्यांनी थंय खंय कितेंय केल्यार आमकां प्रॉब्लम ना. आमच्या शेताच्या वाटेक आमकां वयता ती वाट आमकां नितळ जाय. कितेंच आमकां तेंचे प्रॉब्लम ना. तेंच्यांनी कितेंय घालूं कितें करूं म्हाका तें कांय ना. हांगा येवन संडास जावं कितें करूं नाल्यार कचरो उडोवं हातात बाटल्यो सगळे येवन हांगा उडयतात. तें म्हाका नाका. तेंच्यांनी तो अरेंजमेंट थंय करपाचो इतलेंच मागता हांव तेंचे कडेन आनी कांय ना. हेज्या पयलीं खुबदां एक्झिबिशन येवन गेले अशेंच जातालें? तें मात आमी हें करूंक वचना चडशी. आमी पळोवंकूय येवना. आमी करताले हांगा आमी तितले हें घेयनासले. कितें करता आमच्या शेतां फुडें आहा. तेंचे थंय आहा. कितें म्हणटाले आमच्या शेतान आमी केलें तुमच्या शेतान काय करूंक ना. जाल्यार आमकां तुमचें कांय पडलेलें ना. पूण तुमी हांगा येवन संडास करूं नाका हेंच आमकां. सो संडास बीन करून दवरला? संडास घाण करून दवरल्या. पांय घालपाक ना वाटेक हांगा. आतां आमकां अळसाणो लावपाक जाय आसलो. खूब जाता आमकां करपाक मेळना. वचपाक वाट ना. तुम्ही पळयतात GNH.